सप्टेंबर 3, 2020 शेळ मेळावलेंत येवपी IIT प्रकल्पाचे फाटभुंयेर गुळेलीचे पंचायती भायर एक मोठें आंदोलन जाल्लें. गुळेली सरपंचाक हेर पंचांक चुकीचे पद्दतीन आडायिल्ल्यान कायदो मोडलो म्हूण आरोप दवरून वाळपय पुलिसांनी RGPचो अध्यक्ष मनोज परब, आमदार विरेश बोरकार आनी हेर 48 विरोधकां आड केस घाल्ली. मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्र्याचो अपमान केल्ल्याचोय तांचेर आरोप आशिल्लो. ह्या प्रोटेस्ट केशींत आमदार विरेश बोरकार, RGPचो अध्यक्ष मनोज परब धरून सगळ्या 50 आरोप्यांक म्हापशे JMFC कोर्टान डिस्चार्ज दिला. डिस्चार्ज दिवपा फाटली कोर्टाची कांय निरीक्षणां अशीं: कागाळीन कसलेच तरेची उतरां शांतताय इबाडपी वा बुरशे तरेन उच्चारिल्लीं मेळनात. मुख्यमंत्री भलायकी मंत्र्याचो अपमान जाल्लो, तांकां धमकी दिल्ली जाल्यार तांच्यांनी कागाळ करपाक जाय आशिल्ली. मुख्यमंत्र्यान वा भलायकी मंत्र्यान हाचे विशीं ऑन रेकॉर्ड एक्कूय कागाळ केल्ली ना म्हूण आरोप्या आड आशिल्ल्यो सगळ्यो सुनावण्यो रद्द केल्यात आनी तांचेर आशिल्ले सगळे आरोप डिस्चार्ज केल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.